जन्मी हांव युवा समिती भंडारी समाजाचो जनरल सेक्रेटरी. आयज हे प्रेस नोट दिवपाक इतकें हें आसा की आमी लास्ट मंथ 25 जुनाक मैनापी वॉटरफॉलाक एक ट्रॅक केल्लो विथ अरावंड 500+ पार्टिसिपंट्स. आनी ह्या ट्रॅकाक आमकां आमचो जी समिती आसा ऑर्गनायझींग कमिटी म्हण आमचे सगळे वॉलंटियर्स आमी सेफली सगळ्यांक 500 लोकांक ट्रॅक केले आनी ट्रॅक करून आमी परत सेफली सगळे जाण आयले. आनी ह्या ट्रॅकान आमकां जी मदत केली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो ACF श्री दामोदर सालेकर हेंच्यांनी आमच्या कडेन इतकें फूल कॉपरेशन करून तेंची फूल हेल्प दिवन तेंची फूल टीम आमकां सगळो सेल्फ आपूण सेल्फ थंयसर रावन फूल ट्रॅकाक आनी आमकां सेफली परत हाडपाची तेणी सगळी जबाबदारी केली. ह्या बाबतींत आमी समाज म्हणून भंडारी युवा समिती म्हणून तांकां खूब थँक्यू म्हणटा आनी सेफली आमी सगळे जाण आयिल्ले म्हणून थँक्यू. गोमंतक भंडारी समाज आणि गोमंतक भंडारी समाज युवा समितीन 25 जुनाक मैनापी वॉटरफॉलाचेर ट्रॅक केल्लो आनी एक यशस्वी अशें आयोजन समितीचे वतीन जालें. जवळ जवळ 550 टोटल जे आमकां नंबर्स पार्टिसिपंट आशिल्ले ते 550 आशिल्ले आनी म्हाका दिसता गोंया भितर हो सगळ्यांत व्हडलो ट्रॅक आशिल्लो. अजून पर्यंत जितले गोंयांत ट्रॅक जाल्या किंवा ह्या वर्साचे ट्रॅक जाल्या तातूंत भितरलो सगळ्यांत व्हडलो ट्रॅक 550 लोकांचो असो आमी आयोजीत केलो. आमचे उत्कृश्ट अशा आयोजना बद्दल आमकां सगळे गोंयच्या वतीन सगळ्यांनी कौतुक केलें. तेच प्रमाणे आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हेंची खूब सारकी मदत लागली आनी तेंच्यांनी आमकां जाता तितलो सहकार्य केलें. ते बद्दल आमी सदांच सरकाराचे आनी खास करून वन खात्याचे सदांच आमी आभारी आसतले. आनी ट्रॅकाचे जे सक्सेस जाले ते खातीर आमचे सगळे कार्यकारिणी जे आसा म्हणजे म्हाजे जे वांगडी आसा आमचे युवा समितीचे अध्यक्ष म्हणा दिक्षा काडपेकर तेच प्रमाणे संपूर्ण जे ट्रॅकाची धुरा जेणे सांबाळ्ळी ते म्हणजे पंकज जन्मी हे दोगांय लागून हे ट्रॅक हो सक्सेसफूल करपाक पावले आनी एक उत्कृश्ट अशें आयोजन गोमंतक भंडारी समाजान करून दाखयलें. ते बद्दल हांव जे पार्टिसिपंट जाल्ले गोंय सरकार त्याच प्रमाणे जेणे आमकां कळत नकळत हातभार लायला ते सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा.